Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सो एक एश्योरन्स दिता की फुडले इलेक्शन म्हणजे आता जवळ 4 वर्सां 10 महिने सुद्धा उरल्या. 4 वर्सां 10 महिने सदांच कितें जाता, एक काँग्रेस पक्षाचे चुकताले की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कशें जागे जाता पळय तशें आमचो पक्ष जागे जातालो. इलेक्शन खंय तरी लागीं पावले की 3 म्हयन्यांक आमी जागे जाताले. मागीर आमी कॅन्डिडेट सोदपाक भोंवताले, आमी मागीर ब्लॉक घडोवपाक भोंवताले, मागीर आमचे डिफरंट फ्रंटालान आमी वताले. सो ह्या फावट आमी चिंतला की आमचे ऑर्गनायझेशन समज जर सी काँग्रेस पक्षाक तुमी कॅन्डिडेट जर बरे दवरत जाल्यार 10 ते 15 सिटां अशीच येतली कांय काम करनासतना. पूण जर तर आज जे 74% आणि जर ओव्हरऑल गोवान आमी 67% लोक जे आसा जे अगेन्स्ट आसा सरकाराच्या, हांचो आवाज जर तर आमी आयकून घेतले आनी तांचे जे इश्यूज आसा हे सॉल्व करतले जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस पक्षाक पावरान येवचें पडटलें. आणि पावरान येतलो जाल्यार आमकां ती मिनिमम 21 सिटां येवपाक जाय. आनी ती कशी येवपाक शकता, जेन्ना आमचे ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग आसतले गोंयभर. म्हाका 100% खात्री आसा जर आमचे ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग जाले, जे आज आमी 11 आसात ते 2027 आमी 100% डबल जातले, म्हणजे 22 तरी मिनिमम जातले. जवळ 6-7 सिटां आमी मार्जिनल वोटांनी गेल्या. सो एक तुम्ही लक्षात घेवपाक जाय की ह्या फावट काँग्रेस पक्ष म्हणटा तो सिरियस आसा. आणि ते म्हाका दिसता आज हे कुर्तोरे जे ब्लॉक ऑफिस आमचे कॅन्डिडेटान जे दिला ताच्या वयल्यान कळून येता की काँग्रेस पक्षूय सिरियस आसा, तोय सिरियस आसा. बारीक जर तर आमी पळयत ह्या इलेक्शनान जाल्यार काँग्रेस पक्षा कडेन वोटर्स आसात पूण कार्यकर्ते खंय तरी कमी पडटात, वर्कर्स खंय तरी कमी पडटात. आणि हे जे राजकारण जे कॅप्टनान सांगले की जे आज डिवायसिव्ह पॉलिटिक्स चल्ला, जे धर्माच्या हातून किंवा जातीच्या हातून किंवा भाषेच्या हातून जे आज पॉलिटिक्स हे डिव्हिसिव्ह पॉलिटिक्स जे चल्ला, हे फक्त जर तर आडायतलो जाल्यार हे काँग्रेस पक्षूच करपाक शकता. राहुल गांधीन सांगले ते म्हाका पटले. तो म्हणटा की भारत इज अ युनियन ऑफ स्टेट्स, इट इज नॉट अ नेशन. कॉन्स्टिट्यूशनान बरयला दॅट इंडिया इज अ युनियन ऑफ स्टेट्स. कित्याक आज आमच्या देशात डिफरंट जातीचे लोक रावतात, डिफरंट धर्माचे लोक रावतात, डिफरंट लँग्वेजीस आसात. रायट फ्रॉम कन्याकुमारी टू काश्मीर जर तुम्ही वचयत जाल्यार आमचे एक डिफरंट कल्चर आसा ह्या देशान. पूण इतली वर्सां एक हार्मनी आशिल्ली ह्या देशान. आनी गेल्ली 8 वर्सां जर आमी पळयत जाल्यार खंय तरी ही हार्मनी हे सरकार आणि एक्चुअली सरकार न्ही, हो जो विचार जो आसा पळय न्ही, आज टुडे इट इज नॉट अ फायट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज बिटवीन बीजेपी एंड काँग्रेस. इट इज अ फायट अगेन्स्ट अ विचार जो हो आरएसएसाचो जो डिव्हिसिव्ह विचार जो आसा पळय हो खंय तरी आमकां आडोवपाक म्हाका दिसता सगळ्यांनी एक जावचें पडटलें. कित्याक ह्या इलेक्शनान लोकांक नाका आशिल्लें, लोकांक कळून आयिल्लें की आज म्हारगाई आसूं किंवा अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू आसूं किंवा हे हार्मनी खंय तरी डिस्टर्ब करपाचे इश्यू आसूं, हे लोकांक कळिल्लें. पूण लोक खंय तरी ह्या फावट म्हाका दिसता एक कडेन आयले ना, खंय तरी स्प्लीट जाले. तातूंत आमी या नाका कारण कितें जालें, कोणाक तिकीट लेट दिली, कोणाक तिकीट दिवं ना. पूण म्हाका दिसता हे जर तर प्रश्न सोडयतलो जाल्यार फक्त काँग्रेस पक्षूच करपाक शकता. सो ताका लागून आमी चिंतला की काँग्रेस जर तर पावरान येतली आणि जे वोटर्स आसात तांकां समज जर तर आमी कन्वर्ट करतले जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी आमचे ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग जावपाक जाय. आणि म्हाका दिसता बिग राउंड ऑफ एप्लॉड गोज टू बाब मोरेनो. कित्याक जेन्ना आमी चेतना यात्रा चालू केल्ली, कुर्तोरे हो उरिल्लो, कुर्तोरे म्हाका दिसता आमी पावना. बिकॉज ताणें सांगिल्लें की तुमी जेन्ना ही चेतना यात्रा करता, आय मीन दॅट यात्रा वॉज बेसिकली टू मीट ऑल द काँग्रेस वर्कर्स, ऑल द काँग्रेस सिम्पथायझर्स, जस्ट टू अंडरस्टँड तुमचे बाबा विचार कितें आसा, तुमचे ग्रीवन्सीस कितें आसा, तुमच्यो डिफिकल्टी कितें आसा, हे आयकपा लागून आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेल्ले. सो तेन्ना ताणें सांगलें की बाबा जेन्ना तुमी कुर्तोरे येतले, आज कुर्तोरे जशें आमचे शेख बाबान सांगलें की हिस्ट्रीन फर्स्ट टायम ब्लॉकाचे ऑफिस हे काँग्रेसीचे आज कुर्तोरे. म्हाका दिसता आय एम एक्चुअली लकी टू ओपन द फर्स्ट काँग्रेस ऑफिस इन कुर्तोरी, वेर कुर्तोरी हॅज बीन द बेस्टन ऑफ काँग्रेस. सारकें न्ही सर?
सो म्हाका दिसता फूल क्रेडीट गोज टू हिम, कित्याक त्या दिसा ताणें सांगलें की तुमी कुर्तरी जर मिटींग करतले जाल्यार आपूण पयलीं ऑफिस ओपन करता ब्लॉकाचें आनी मागीर तुमी ती मिटींग घेवया. मागीर आमची ती कांय कारणां लागून ती मिटींग जाली ना एंड देन वी डिसायडेड की आज राजीव गांधीचो डेथ एनिवर्सरी आसा आनी आमी तें क्लब केलें.